जो जाल्लो 6 वर्सां जालीं अजून हांगासर कांय हें जायना. आमी 6 वर्सां जालीं प्रयत्न करता कोल बंद करपाक. तितून जाता कितें फायन पार्टिकल्स जे आसा हे आमच्या दोळ्यांनी वयता. जे बायकर्स आसा जे हांगासर हेल्मेट यूज करून वचना तेंच्या दोळ्यांनी वयता. दे आर इफेक्टेड बाय द हेल्थ. तेंचो इट्स अ डेड ट्रॅप. हो कोल्ड जो आसा तो तेंच्या दोळ्यांनी वयता आनी एक्सिडंट जावन मरता. आतां ते गेल्या वर्सा आमी हें केलां ते 12 जाणां अशे मेल्ले आसा जे एक्सिडंट जावन कोला खातीर एक्सिडंट जावन गेले. ते फायन पार्टिकल्स जे आसा ते दोळ्यांनी वयता. तेंचे हेच कारणां खातीर एक्सिडंट जाता. हेचेर कितें ना कितें तरी प्रयत्न करून घेवपाक जाय. आतां गेली नियरली 10 वर्सां जालीं आतां हे सगळें सोंसता आमी मोगा पोर्टान जें चल्लां तें 10 वर्सांच्यान आतां हो कोल पोल्युशन म्हणटा तें आमकां मेन इशू आहा हांगासरलो मुद्दो. ताका मेन कारण आहा MPT मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आनी जे तेजे चेअरमॅन येवन गेले हांगासर हेंच्यांनी आपल्या बेनिफिटाक हे JSW अदानी असले पोल्युटेड कंपनीज हाडून तेंच्यांनी हांगासर सोडले हांगा. आनी आयज हो त्रास इतलो जावंक लागलेलो आहा. इन फ्युचर म्हाका दिसता की आमचे जे कोण जाणटे नेणटे आहा तांकांय तेंच्या हेल्थाक त्रास तो. कोण बाबडी प्रेग्नंट बायलां आहा भुरगीं जाता तांकां न्यू बॉर्न बेबीज तांकांय त्रास तो. हेल्थ वायज जाल्यार सगळ्यांक प्रॉब्लम हो एक्चुली पळोवंक वचत जाल्यार वास्कोकारांक. आयज आमी इवन पळयता हे जेटी वाठारांत की ईच एंड एवरी घरान सगळो जो सारण जी बायलां सारण मारता सगळ्याची पयलीं तांकां कोयर मेळटालो आतां कोल मेळटा तांकां. ह्यो आख्खे म्हणजे सडा जेटी बोगदा हे जी परिसर जो आहा ह्यो विक्टीम सारको हेजे पसून ह्या जालेलो आहा. आनी म्हाजें अशें आमकां इतलेंच अशें दिसता की हे आमचे विचार आयकून हे प्रत्येकाचे विचार आयज जे लोक मूग गिळून जाय सगळ्यांक की कोल पोल्युशन बंद जालेलें. पूण आवाज मुखानसून येयना. आमी हेच चिंतता की सगळ्यांनी जन आवाज प्रत्येकाच्या आवाज मुखानसून आवाज येवचो की पोल्युशन बंद जावपाक जाय म्हणजे बंद जावपाक जाय. तशेंच आमचे हे विचार की जे ऑथॉरिटी आहात जे जबाबदार आहात हे पोल्युशन येवपाक हांगा जावपाक तेंच्यांनी एक्चुअली हे बेगींतल्या बेगीन मेमोरंडम दिवन आनी कितें करून जे पोल्युशन चला ते इम्प्लिमेंट करून हे पोल्युशन बेगींतल्या बेगीन कंट्रोल करून लोकांचें आरोग्य तेंच्यांनी सांबाळपाचें.